केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा व्हड आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक 150 समाजसंवर्पीयां सयत गोरक्षकांनी तेंको दिलो. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केल्या. मजगतीं ध्यान फावंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप चुकीचो आसा. ही घडणूक जामावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. ध्यान फावंडेशनान लोकांची दिशाभूल करता असो आरोपूय थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं सोशल मिडियाचेर गोरवांची शेड मोडून उडयला असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हिडिओत ध्यान फावंडेशनाच्या संबंधितांनी गोरवांचो गोठो देवळाच्या अध्यक्षान मनशा धाडून मोडलो असो आरोप करून पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. हे फाटभुंयेर आयतारा दिवसा वाठारांत व्हड आंदोलन जालें. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केला. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय ताका लागून पुलीस फोर्स तैनात आशिल्ली. जाल्यार ह्या आंदोलनाक थळावे गैरहजर आशिल्ले दिश्टी पडले. ह्या घडणुकेक दुसरी बाजू येवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी मांडलां. हे जेणे कोणी हे केला तेका म्हाका दिसता हिंदू म्हणून घेवपाचो अधिकार ना. त्या मनशाक कायदो शिक्षा दीत ना दीत पण तेका देव हो शिक्षा दितलोच आणि तेका अशी शिक्षा मेळटली आणि जो कोण ह्या कृत्याक सपोर्ट करतलो पळय न्ही तेकाय तितकीच कठोर शिक्षा मेळटली. तुम्ही पहिला आसतलो सगळ्यांनी आणि हे आता एक दीस न्हू चवथो दीस हो आम्ही कंटिन्यू हांगा सेवा दिता. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सेवा ही एक अशीच गोशाळा की खंयचेय रातचे जाले हांकां फोन केल्यार रातची गाडी पावता हेंची आणि आमी ते रेस्क्यू करून हांगा हाडून तांकां तेंचे मुखाल्ले ते सगळे करता. पण हे इतले करप म्हणल्यार मातशें खंय तरी आमकांय खंय तरी दुखां लागल्या. आता तांकां ड्रायव्हराक विचारपाक गेल्यार काल राती एक 2 रेस्क्यू आसले आमकां. तर ड्रायव्हर आपूण येना म्हणपा लागला, आपल्या वाटेर करीत मार जा तूं जबाबदार काय म्हणपा लागलो. सो हेजेर कितें आमकां एक्शन जावपाकूच जाय. हे रॉंग भरपूर कोणी आसूं दा कोणाचें नांव घेना हितून पण कोणी केला पळय हे तेजेर कितें ना कितें तरी जावपाकूच जाय. 21 और 22 की रात को 12:55 पे ये हमारी गौशाला जो है यहाँ पर 8 शेड बने हुए थे. 150 लोग मास्क एकदम एंटर किए. 2 अर्थ मूवर्स थे, उसमें 3 लेडीज भी थी. इन लोगों ने क्या किया, हमारा सुपरवाइजर और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर था उसको होस्टेज हेल्प किया, उनका फ़ोन डैमेज किया. उसके बाद पूरा डिमोलिश कर दिया. ऑल द 8 शेड्स आर डिमोलिश और कैटल को सबको छोड़ दिया. 300 कैटल थे यहाँ पर. सारे बाहर निकल के डर के मारे भाग गए. कुछ का पैर टूट गया, कुछ हो गया, ऐसा ये हुआ है. फिर मॉर्निंग में हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन दिया और FIR हुई है नेक्स्ट डे. सगळ्यात पयलीं ही जी घटना आसा आमच्या गोमातेक बेगर करपाची आनी ज्या टायमाचेर पावसाचो सिजन आसा अशा टायमाचेर तो गोवंश जो आसा तो खंय वयतलो हेजे बद्दल कोणें केन्ना चिंतलां? तुमी जी एक्शन घेतली जावं कितें केलां हितून भितर हे एक्ट जो आसा तो अत्यंत दुर्दैवी आनी समजा तो हिंदू म्हणून जाल्लो आसा जाल्यार तेच्या ह्या पापाक दुसरो हे ना. म्हणजे सगळ्यात व्हडलें पाप आसा पळय ते केल्लें आसा. ध्यान फावंडेशनान केल्लो आरोप चुकीचो आसा असो दावो जांबावले देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ही घडणूक जांबावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा. गोरवांचो गोठो मोडपाच्या प्रकरणा विशीं देवस्थानाचो कसलोच संबंद ना अशें अध्यक्षान स्पश्ट केलें. आरोप करच्या पयलीं पुरावे दाखयात. वावडीचेर कोणी विस्वास दवरचो ना अशें आव्हान देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ताणी पळय तो एक व्हिडिओ घाला 2 दिन में खाली करो. तो आमी कोणाल्याय भाटाक कोणेंय कितें मानलें भाटकार म्हणजे भाटकार हांव भाटकार म्हणटा आमकां कित्याक देव काय वचपाक शकना. देवाले रेप्रेझेंटेटीव म्हणून आमी गेले म्हणटा थंय तरी आमी तापतलेच न्ही. कोण मोगान विचारतलो अरे बाबा कित्याक घाली काय म्हण ना सिंपल. सो तो ताणी घाला. ताजे नंतर आमकां कळ्ळें कितें की थंय 7 काय 8 शेडी आसा आमी सगळी पळोवना. ते म्हणटा 8 शेडी मोडल्यो कितें. हांवें आयकलां सगळे कडेन कंप्लेनीकी आसा की 2 वरां भितर 8 शेडी मोडल्यो म्हणून. तर तुमी सांगात 300 गोरवां आशिल्लीं. 300 गोरवां भायर काडून 2 वरांक 8 शेडी मोडप फक्त देंवचाराक पॉसिबल आसा. देवा सुद्दां पॉसिबल अशें म्हाका दिसना कितें. आनी हें काम म्युजिकान हांव देवस्थाना वतीन उलयतां. हें काम त्याच लोकांनी केलां. हें दुसऱ्याक शक्य आशिल्लें काम न्ही. ते आतां थंय इतली तेंप आतां 1.5-2 म्हयने जाले तांगेलें चलता न्ही. आमकां कळना कशें गांवच्या लोकां ते भितर सोडनाशिल्ले. ताणें गेटीर मनीस दवरिल्ले, गेट केल्ली कितें.
आनी लोकां भितर सोडनाशिल्ले. बरें, आमी 300 एकर जमीन आमची देवाची त्या सायडीक, आमी देवूळ सांबाळटले काय ते सांबाळटले, आमी पावले ना, ती आमची चूक जाली. तांणी अचानक फाटल्यांतल्यान तें बांदून येवन तें उबी केलें. कळ्ळें तुका? हांव एकूच सांगपाक सोदतां की जागो ताणें पळय थंय बांदला, ताका कसलीच परमिशन ना, देवस्थानाचें परमिशन ना, म्युन्सिपाल्टीचें ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें ना, हेल्थाचें ना, कसलीच NOC ना. ताणी ती इल्लिगल उबी केल्ली. ध्यान फाउंडेशनान जांबावली देवळा आड केल्ल्या आरोपाचेर थळाव्या लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिला. देवळाची बदनामी करपाचो यत्न सुरू आसा. ही घडणूक श्री दामोदर देवळाच्या लागसार न्हय तर देवसा गांवकर वाड्याच्या वाठारात जाला. गोरवांचो गोठो बांदिल्लो जागो देवस्थानाचो आसलो तरी ती देवळाच्या आवारात ना, अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देवळाची बदनामी आमी सोसून घेवचें ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. 22 तारखेक काय रातचे काय सकाळी केन्ना तरी कोणी तरी आयली, म्हणजे ती स्पेशली ती देवस्थानाक ब्लेम करतात, दामोदर देवस्थानाक, की मंजुनाथ दुकळो आयलो आनी अनेक कोणा ते ब्लेम करतात, प्रवास नायक तांचो, की ते आयले आनी तांकां कितें 150 कितें गुण धाडले आनी मशिनां घाली आनी तें थंयचें डॅमोलिश केलें. म्हजो पयलीं एक हें आसा की ताणें हें पयलीं प्रूफ करपाक दिवचाचें नांव घेवचें पयलीं की तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसा. तुमी आतां जेन्ना पळय डायरेक्ट देवस्थानां नांव घेतात, स्पेशली मंजुनाथ दुकळेलें किंवा प्रवास नायकालें, हे पयलीं तांणी क्लियर करपाक की तुमी दुसऱ्याचें नांव कशें घेवपाक शकतात. सेकेंडरी जालें. आतां तुमी म्हणटात देवस्थानाची आमचे कडेन NOC आसा. आतां जर तुमकां NOC दिल्ली खंयची, जांबावली हांगची खंयची, पाडाती गेवली. आतां पाडदे गेले NOC फक्त तुमी 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट म्हणजे कंटेंट लेटर दिले फक्त. NOC म्हणजे ताजेर तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें हें नाशिल्लें, लिगली काय ना. तें तुमकां देवस्थान कितें दिलें, तुमकां तो फुडलो प्रोसेस चालू करून तेंकां दिलें 11 वर्स पयलीं. आतां जेन्ना ती काय म्हणूं ना, तुम्ही फक्त नाव म्हणजे प्रेस कितें करतात, जांबावले गोशाळा मोडली, जांबावलेची गोशाळा मोडली म्हणून तुमी लोकांक सेंटिमेंटल गायची न हें करून तुमी लोकांक गोंयची लोकांक हें करतात, म्हणजे लागीं काडपाक सोदतात, ओपोज करपा लागून. म्हणजे आमी म्हाका सांग, जेन्ना आमकां जितले गायचे प्रेम आसा, देवस्थानाक जेन्ना प्रेम आसा म्हणून तांणी तांकां ते जागो दिलो न्ही करपाक थंय. आतां तांकां जर गायची मोगूच नाशिल्लो जाल्यार ते तांकां NOC म्हणजे कंटेंट लेटर दिता आशिल्ले. आमच्या गांवांत गोशाळा आसा करून, पूण आज अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गांवचें नांव भितर येता आनी सगळे वाट लागिल्ले आसा. हे गोरवाक पयलीं म्हणल्यार ही गोरवां आनी जी रस्त्यार चलता त्या गोरवां भितर फरक तुमकां सांगता. ह्या प्रत्येक गोरवाचे हाडे दिश्टी पडटा. जर हांगा इतलो खाण येता जाल्यार हांगे हाडे कशी दिश्टी पडटा. प्रत्येक गोरव थंय रेब्यान पडिल्ले आसता. हे इतले जर रेब्यान पडटा, इतले धबारभर तांचे पांये भितर गेल्ले आसता. हे व्हिडिओ म्हजे कडेन आसा, कोणा जाय जाल्यार म्हजे कडेन येवन मेळा, हांव तांकां हे व्हिडिओ दिता. धपर भर रेब्या भरिल्ले आसता. फाटले 8 वर्सां ही गोरवां अशीच तुगेले पावसान भिजत आसा. हाजेर कोण लक्ष दिता? जांकां विचारता सगळे लोक हात वयर काडटा, आमी कांय करपाक शकना म्हणून, ते सगळे सेंट्रलांतल्यान हाडटा. आतां हाजेर विशय करतलो कोण? आतां हो इतलोय जो विशय आयिल्लो आसा, त्या खातीर हे आमकां आज गांवच्याक उलोवपा पडटा. गांवचे बेश्टे ओग्गिना. गांवच्याक प्रत्येक गांवच्यान प्रत्येक शेजाऱ्याक खबर आसा की ह्या गोशाळेन कितें चलता. गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार.